गोंयच्याय NITक पयलो असोच विरोध जाल्लो. काणकोणाय IIT येवपाक असोच बारीक सारीक गोश्टी वयल्यान एनवायरमेंटल प्रश्न आनी खंयचे प्रश्न अशे एक गोव्यान हे एक फॅड आसा. म्हणजे मांडवीचेर तिसरो पूल जाता जाल्यार सुद्दां ताका विरोध आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव जाता जाल्यारूय विरोध. थर्ड ब्रिज इज फ्रॉम पोरवोरीम टू मेर्सीज परस्पर वचपा खातीर आसा. ह्यो गोश्टींची आवश्यकता आसा. जसो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव हाचेर जालो ताची गरज आसली तशेंच आनीक एक दोन प्लांटाची गोव्याक गरज आसा. हे एज्युकेशनाचे भाग जावंक जाय. यू कॅनॉट बी अलूफ फ्रॉम such incidences, such situations. Educational institutions and people working in this field need to have their say. पत्रकार तुमचे कडेन येवचे ना. पत्रकार जावन जो रस्त्यार रावन बॉब मारता ताजे कडेन वचून मायक घेवन वतले आनी सगळ्या गोंयांक ते दिसतले मागीर. जो पंच निवडून आयला किंवा जो पडला ताचे चड गडबड आसता. तांकां अक्कल चड आसता आनी जे विद्वान शिकलेले लोक आसतात ते आपले रिएक्शन दिवपाक वचनात. म्हाका दिसता तुमी वचूंक जाय. म्हजें कंपार्टमेंटेशन करूं नाका. ना म्हजें शिक्षण, म्हजें ज्ञान, म्हजें कार्यक्षेत्र हें विदीन द 4 walls ऑफ अ क्लासरूम किंवा इन द कॅम्पस ऑफ एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. थोडीच आसात तुमची राधिकाबाई सारकी जी पब्लिकानूय आसतात. सगळ्यांनीच राजकारण करूंक जाय असो आग्रह ना, पूण यू नीड टू हॅव युअर से. प्रत्येक गजालीचेर से आसूंक जाय. बिकॉज यू आर द एड्युकेशनिस्ट. तुमी उलोवंक ना जाल्यार कोणें उलोवप मागीर. म्हणजे काणकोणाच्या IITचेर उलयतात कोण कोण ते पळयात. विरोध करणारे कोण कोण ते पळयात. आनी हें सोशीत रावप काय कितें? हाव लाँग? वाय फॉर? कोणाच्या हिता खातीर? आनी मागीर नोकऱ्यो ना म्हणून परदेशा कडेन वचप. 10 कॉलेजाक आमी 1-1 कोटीचो हे केल्या, म्हणजे पयशे ट्रान्सफर केले. आनी पयलीं जी 8 कॉलेजां आनी एक गोवा युनिवर्सिटीक पयशे दिले. गोवा युनिवर्सिटीक आमी पयलीं 4 कोटी 11 लाख दिल्ले. आतां तांकां 56 कोटी रुपया दिल्ले आसा. आनी प्रत्येक कॉलेजाक समथींग अरावंड 5.4 lakhs ईच दिले.